उत्पत्ती चॅप्टर 4 केन आनी आबेल. आदावान आपले बायले इवे कडेन कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी केनाक जल्म दिलो म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादल्या लिंगाचो भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक केनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी केन शेतकामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत केनान जमनीचें उत्पन्न केल्लें फळ सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयल्लीं आपल्या हिंडांतलीं मालगुडी मेंढरां आनी तांची चरोप. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवलीं, पूण केन आनी ताची भेटवणी ताका मानूंक ना. देखून केन एकदमूच रागान भरलो आनी ताचें मुखामोल सगळेंच बदललें. तेन्ना सर्वेस्परान केनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान भरलाय आनी तुजें मुखामोल बदल्लां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मनजाती भाशेन तुका गिराजावंक पातक तुज्या दाराशीन लिपून रावचें ना? पूण तुवें ताका धोमावंक जाय. केनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतांत वचुया. आनी एकदां शेतांत पावतच केनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान केनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी जे जमनींतलो तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, तेच जमनींतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कामायज कोत्तलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपोल आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. केनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी खास्त. पळय, आयज हे जमनी वयलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखामेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपोल आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितलींय म्हाका जिवेशी मारूंक येतलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय केनाक जिवेशी मारीत ताचेर 7 फावटीं अदीक खास्त पडटली. अशें कोणूय केनाक जिवेशी मारूंक जाल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सर्वेस्परान केनाचेर एक शिक्को मारलो. तेन्ना केन सर्वेस्पराच्या फुड्यांतलो कडसरून गेलो आनी वैकुंठाचे उदेंतेक नोद म्हणटात त्या गांवांत ताणें आपलें ठिकाण केलें. केनान आपले पत्नी कडेन कुडीचो एकवट केलो. ती गोरबेस जाली आनी एनोकाक जल्म दिलो. केनान एक शार बांदलें आनी हाका एनोक आपल्या पुताचें नांव दिलें. एनोकाक इराद जल्मलो आनी इरादाक मेहुजायल जालो. मेहुजायलाक मेथुशायल जालो आनी मेथुशायलाक लामेक जालो. लामेकाक 2 बायलो आसल्यो, आदा आनी जिला. आदान जबालाक जल्म दिलो आनी तो तंबूंनी रावन बोकड्यो कुंकडां पोसतात तांचो मूल वडील जालो. ताचो भाव जुबाल किन्नोरी आनी पिल्लूक वाजयतल्यांचो मूल वडील. जिलान तुबाल केनाक जल्म दिलो आनी हो पितूल लोखंड्याचीं सगळ्या जिनसाचीं आवतां कोत्तालो. आनी तुबाल केनाची भयणी नामा. लामेकान आपल्या पत्नीक म्हणलें, आदा आनी जिला म्हजें आयकून घेयात. म्हाका घायल केल्ल्या एका मनशाक हांवें जिवेशी मारलो. म्हाका दुखयल्ल्या एका तरण्या धाकट्याचो हांवें जीव काडलो. केनाचो जीव काडटल्यान 7 पेट फारीकपण दिवंक जाय, पूण लामेकाचो जीव काडटल्यान 77 फावटीं फारीकपण दिवचें पडटलें. सेत आनी ताची संसद.
आदामान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडीचो एकवोत केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेठ म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कैनाक आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवाते देवान म्हाका आनीक एक भुरगो दिल्लो. सेताक एक भुरगो जल्मलो ताचें नांव इनोश. तेन्ना थावन मनीस सर्वेस्पराच्या नांवान प्रार्थना करूंक लागले. देवाचें उतर हें.